एकलोच आमचो सोमी A13 पान 6 A13 पेज 6. शांतीच्या बरबासा सगळी एकूच जावच्याक आमकां हातून हाडल्या. देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बाबीज एकलोच आमचो देवबाब एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बाबीज एकलोच आमचो देवबाब. आयज सायबिणीची भेट ह्या वाड्यान ताणें घोराबेल सातिली तांकां आमचे मागण्यांत दवरुया. सांतिस्मो इनासियो विएगस, नायराले मोरोड, आंद्रेजा फेर्नांडीस, अमराल वाडो, एलिझाबेथ फेर्नांडीस, ओडलिंबाट 3, रुफिना नूनीस, कार्दोस वाडो, थॉमस फरिया, केरांत, फ्रेडरिको सुआरीस, नुमशिंत, डेरिल फेर्नांडीस. आयच्या मिसांत संपलेल्या अलेक्सांद्रिना बोतेलोक जेजूच्या जीवनपणाची भागीदार कर म्हूण तिच्या आत्म्या पासत मागुया. आयज वाडदीस समारंभांत निन्फा डिसिल्वा आनी दारिया दोरादो तांचे पासत आयच्या मिसांत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. हे पवित्र मिसाची भेटेंत फावते पुरी वांटून घेवचे खातीर आमची पातकां ह्या वेळार उडकून दूख दवरुया. बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो मनी हांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सदस्पराव देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पोद्विदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. मोहिमेवंत देवा सर्पोद्विदार बापा, सदां तुजी भोक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीन
तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जी आता राजभर चलयता ससनेच्या ससनंक आमेन. भाग्यवंत पावलून एफिसकारांक बोलयलेलें चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो, आदी तुमी क्रिस्तांव वेरीत आसल्यात. इस्रायलाच्या नागरीकपणांतली तुमकां बारायलेली. पासावणेची कोरांक तुमी पोरकां आसल्यात. बोरवासो आनी देव नासतना ह्या संवसारांत तुमी जियेरल्यात. ह्या सगळ्याचो उगडास दवरात. पूण आदी पयस आसलोले तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान तांच्या रोगता वरवीं लागीं हाडल्यात. खरेंच तो आमचोय शांती. कित्याक दोगांयचे ताणें एक पोरजा केल्या. तांकां दोशी कलतली वनोत ताणें मोडली आनी समृद्धीची कायदे निमाणे उपजोले देस आपलेच कुडींत नाटक केलो. ह्या पोरी ताणें आपण्या सोवें दोगांयचो एक नवो मनीस रोचून हाडलो आनी शांती स्थापली आनी खुर्सा उदेशी तांचे दोगांयचे एकूच कूड करून तांकां देवाशी पोलतून हाडल्यात. आपणे सोवें तांचे मोदें आसलोल्या देवेसाचो ताणें नाश केलो. असो तो आयलो आनी शांती तांकां पडगोट केली. शांती तांकां पयस आसलोल्यांक आनी शांती लागीं आसलोल्यांक. कित्याक ताचे उदेशी तुमकां आनी आमकां एकच आत्म्या सोवें बापा सोरशी वचूंक मेळटा. म्हणटच तुमी आतां परदेशी आनी पोरकी न्हय. भक्तांच्या सांगाताक तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी धर्मदत्ताच्या आनी प्रवदेच्या बुनयादेर बांदलोलें घोल आनी तेंच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोणश्या सांद्याचो फातोर. तोच हें घोल सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. तांचे सोवें आत्म्या उदेशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येयात. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडुकार. तुमचो जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीचो खबर सांगता. म्हणत सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर सांगता ते शीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती करतल्यांक तांचे सणवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वाचतली. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वासीपणान भुमिनींतल्यान उपजतलें आनी सोलगाल तावन आमचो देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमचे भूंय जातलें सुफोल पिकाल. नीत चलून येतलो तांचे मुखार. तांचे पावलांतलीं पावलां घालून येतली शांती. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार. सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय सोय. सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय सोय. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पोलतून जावचे खातीर सगळो वगत मागणें करून जागृत रावात. तयार रावात. सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय सोय. सर्वेस्वराचोय, सर्वेस्वराचोय,
सर्वेस्वराक सोयसून सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लोका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान होय मा तुका सोव्या तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात आपलो दोनी लग्ना उत्सवात थावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसल्या मनशां परी तुमी जायात दुनिया येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकर बागी खरेंच तुमकां सांगता तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोवून तांची सेवा करतलो आनी दुसऱ्या पारार व तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटी जाल्यार ते चाकर बागी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकाडी तुका क्रिस्ता म्हजे मोगाळ भाव भयणो कुमण्या वेळार आमी केन्ना केन्ना हें गायन करता म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यात दोगा तेगा जाणां मदें खरेंच सांगता थंय हांव आसा प्रकाशनेच्या निमण्या पुस्तकार तिसऱ्या वेस्परार 20वे वळेर आमकां ही उतरां मेळटा हांव तुमच्या दाराच्या उमऱ्यार आसा आनी दारार मारता कोणूय दार उगडीन जाल्यार हांव तांगेर येतलो तांच्या जेवणा मेजार बसतलो आनी तांच्या सांगाता जेवतलो ह्या आधुनीक काळार आमचे लागीं मोबायल आसात इंटरनेट वापरता वॉट्सॅपाचेर चॅट करता कितलोय पयस तो आसूं कॉन्टेक्ट करता तेन्ना म्हजे फुडें आसा आमगेर आयला अशें दिसतलें आयज जेजू आमकां आमच्या काळजाच्या दारार मारता आयज जेजू आमचे लागीं उलयता आयज जेजू आमचो इश्ट सांगाती आमचो घरचो जावंक सोदता हें आमकां सगल्यांक आमचे सगळें केल्लें जाय आमी दुसऱ्या सभे जेजूक पळोवया आनी दुसऱ्यांक सोयऱ्यांक इश्टांक मित्रांक शेजाऱ्यांक आमी भेट्टा तांच्या फंक्शनाक वेता तांकां आमगेर आपयता तेन्ना आमी वेता त्या गोरब्यांत आमचे सभे येतात त्या जण एकल्याक आमी तांचे सभे देवाचो रूपकार पुडून ही भाशेन आमची नदर आमची वागणूक आमची इश्टागत जाली जाल्यार कोणाकूच जेजू चुकचो ना कोणाकूच जेजू भायर आयचो ना कोणाय सगळें जेजू बरें करूंक फाटीं रावचो ना हेंच आमचें सगळें जावं आयचे आमी सान मागया विठोवणेक आमी गायन गावया C14 देणी आमची पान 30 आनी 4 C14 पेज 34 देणी आमची भेटोवंक खाता आमची काळजां तातूंत घालता
आमची मोना तुकोर बिदा स्वीकार करून प्रातून मागता मोना उंडो आद्राराता लाखाचो रोज समोर बिदा आमचे सुख सोडले दोयता मानून घेऊन विरोध करता आमचो उंडो जेसूची कूड तो जातलो आमकां परतून तो मेळटलो जेसू आमचे जातलो नाकाचो रोस वगळटलो जेसूच रोगोन तो जातलो जेसू आमकां विमोल दितलो आमचो आत्मो तातूंत जातलो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें मिस्सा बुलिदान सोरपोत वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या दाखले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सेवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटवलेल्या ह्या पवित्र गुठां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराकाय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद दारा आनी सासण्याच्या देवा सर काळी आनी सरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. म्हाका दोनीतेचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रोसलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमेर तुका वाकणटा थारोन मेळ्ळोली तुजी पोरजा. सर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांता मोगतांची सोबा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती सुतसान आमी निरोंतोरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Tobarazo sorvesportu, Sorgani sonsar, Boga tucia wojwowa, Usoli, 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 Duga soj soj, Sorvesvora cielami, jedna kasor, Usoli, 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 Duga soj soj. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सेसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समर्पणची. तेचपणी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळे, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें भरतलें, हे म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुरपूर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पळावली, तुवें आमकां सोडली सोंप्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवणूक. बापाच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सद्भुणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेवची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाक, काळजार फिटनेरे आमच्या गवंडी बापाक, सिम्यांताच्या आदारी गवंड्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो भरमासो दवरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे जगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माय सांगाती तेच्या पोती झुजे भाग्यून धरून दुता आनी सोल काडीत कामान उरल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडली. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वमान आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. जेजूच्या नांवान आमी एकठांय जाल्या. जेजू आमचे बरोबर आसा. भावार्थान ताका ओळखुया, भावार्थान ताका सोदुया, भावार्थान आमची प्रार्थना करुया आनी ह्या वेळार तुजे कडल्यान मागणी म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तल्लेन पोंग दिवं नाका आनी वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सरंडरा जेजू क्रिस्ताची येणयांक आमी भरवशान तेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. त्या राजवाकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तेच्या सस्ना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी
आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान रासभर चलयता सस्तेच्या सजनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान आनी भोगसून शांती दी शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. दिसत्या रुपान ना दिसतो देव आजीर जाता आपणाक सगळें वेल्या वरवीं बरें करूंक मागता ही देवा शिडी संवसाराचें पाप काडटाली शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुम्या म्हजे भितरचें म्हाका कळना शिडीच्या एका चुकल्यान म्हाका बलाक जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावुया जेजू बऱ्या गोवड्या D13 पान 50 आनी 4 D13 पेज 54. जेजू बऱ्या गोवड्या जेजू स्वारी Lord,
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, या सर्गींच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो शेव कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गींच्या गुटाची अदीक अदीक सुपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खंयसर पवित्र देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार एक कॉलोनी मिंगेल गोन्साल्वीस पायलारे मोरोडांतलो संपला. ताचो इंतेर केन्ना जातलो तो उपरांत गोमयतल्या. ताका आमच्या मागण्यांत दवरुया आनी दुगेस करप पासतूय मागुया. छोटा आमी गायन गावया. T23 माये काकुतीन गे बोललेले पान 214. T23 पेज 214.